दवल्ले रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचे काम थळाव्यांनी धरले आडोवन लोकांक नियंत्रणात हाडपा खातीर केल्ले पुलीस तैनात। फाटल्या 7 महिन्यांसावन दिवचल पालिका कर्मचाऱ्यांक पगार ना, काँग्रेसीन केलो खर निषेध। गोवा 365च्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या प्रकल्पावयल्यान दवल्ले परतून एक फावट बोवाळ जालो। दवल्ले रेल्वे क्रॉसिंगेस लागसर चालू आशिल्ले काम थळाव्या लोकांनी आडयले। ह्या वेळार मोठ्या प्रमाणात पुलीस तैनात केल्ले। दवरले चालू आशिल्ले रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरणाचे काम थांबोवपा खातीर लोक मोठ्या संख्येन घराभायर सरिल्ले। परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर मोठ्या प्रमाणात पुलीस तैनात केल्ले। लोकांनी केल्ल्या खर विरोधाक लागून सुरवेक काम आडायले, पूण उपरांत पुलीस बंदोबस्तात काम चालूच दवरले। पण जाल म्हण करपा नाय पूण जेन्ना आमी लोक येवपा पयलीं हिंगा लोकांकून चड पुलीस आशिल्ले आनी लोकांक तेमी आमकां रोड पासून क्रॉस करून दिवना त्या दिसाक राती कडेन। सो आमी जायतो लोक येयल्लो, तरी पूण पुलिसेन मातशें आमकां प्रेशरायज केले आनी कलेक्टर बी येयलो। तेका जेन्ना आमी विचारलें, अरे बाबा सेंट्रलान परमिशन दिलें ना जाल्यार तुम कितकोन अलॉट केलें परमिशन हें काम करपाक? तेणें कांयच आन्सर दिलो ना आनी ते पळोवन गेले त्या दिसाक 9 तारखेक। आनी काम जावपा ना म्हणून सांगिल्लें। आनी आतां अकस्मात काम परत चालू जाल्लें हा। आमगे चर्ची कडल्यान एक रोड वयता, तो रोड टोटली सारको पेडे केला तेमी गाडी व्हरून। आनी होवूय रोड आख्खो धूल जावन हे सायडीनूय बी प्रॉब्लेम जाता। सो आमकां डबल ट्रॅकिंग आनी गोंयांक कोळसो नाक म्हणून आमी झगडो दिले गोंयकार, आनी गोंयकारांक फुडाराक जायतो माल लागपा। आनी सगल्यांक खबर आहा की एकूच आमकां जीव आमगे सांबाळपाक म्हणटा तें नितळ आनी बरो वारो हो फ्री देवान दिल्लें आमकां। जरी तर फाल्यां कोळसो जरी तर आमी भितर गेलो आमगे कुडीन जाल्यार कितें जातलें? सो हें चिंतपाक जाय आमी आमी हें काम परत स्टार्ट करपा दिवपा नाय। तेका लागून आयज आमगेलो लोक दवल्लेचो हिंग येयला आनी काम बंद केलां। कित्याक आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका ते म्हणटाय। आनी डबल ट्रॅकिंगूच न्हू, तेंगेले आनी मार्किंग आहा। डबल ट्रॅकिंग जावन ते सायडीन 30 मिटर्स, हे सायडीन 30 मिटर्स आपल्यागे लुगार म्हणटाय ते। याद गायला 3 वर्सां तर जालें आसतलें सगळें पाड गायलेलें तेमी। आतां सांगनासतना गायला, मागीर थंय सडनली चोपा येयला म्हणटोच मागीर ते शेत रोवपा मेळना न्हू। मागीर कितको काडलें ते बॉब मारल्या पासून। पण तुमी शेत दिल ना, विकले ना विकते कोण दिल ना हिंगा शेत। आनी आज सुद्दां रोयले ते चोरोवपा मेळ थिंगसान रोयला एश कोन केल्लेले आनी ते शेत रोवपा मेळटाय। आज हांगी एकट्यान कितें जालें तुमी? आमचे ते रेल्वे ट्रॅक बसयले म्हणून जालें। तांकां काल सांगलोलें काम बंद कराय म्हणून। काल सांगून ते आयज वयले न्ही, जबरदस्ती केला होता। रेड शर्ट घालना हा तो हेंग घेवन येयला, लेबरांक घेवन येयला आपल्यागे। We have the right to see when we asked him for the documents. जेन्ना आमी तांकां डॉक्युमेंट्स मागले तो आमकां सांगता तूं कोण विचारूंक आमकां डॉक्युमेंट खंयचे म्हणून तुमची नांवां दी म्हणून सांगता। That's the time I told him we have already given, our organization has already given names to the deputy collector to forward the message to the collector, but till date we have not received any call. भायर बी वचपाक कितें थ्रेटनिंग आनी मागीर तो सांगता आमकां तुमी भायर वचता, तुमकां भायर वचपा दिवपा ना, तुमचेर पोटार येतले आमी बिहारचो फोर्स हारून तुमकां काबार करतले व्हडली आनी गाडयो बी सवून तो गेला। DYSP. We have recording, we have proof, we have recorded, and on the contrary, he is telling us we are going to confiscate your mobile and we are going to put you all behind bars. Only threat दिवन गेला तो आमकां। We have the record. मागीर तुमी भितरली असली हें दिल्यार we are Goans and this land belongs to us. Why we should get scared? We are the government. We have elected this representative, but now today they are hiding in their house. They are not here with us. They are not with the people. We have forward message. We were live on social media saying that come and support us, but just a few of them are here. And on the contrary, this police force is giving us threat. They are trying to push us. One of the police officials were pushing us. I said, can you please give us time to get down? वसत हिंगाचे अशें कोण आमकां थ्रेटन करता। गोवा 365 खातीर दवरलेच्यान रमेश नायक रावत। गोंयकारांक जर फायदो जायना जाल्यार गोंयाक आमकां ISL जायच कित्याक? काँग्रेसीन प्रश्न उपरासला। बुधवारा सांजे काँग्रेसीन वेर्णा नागवा निदर्शनां करून सराव सत्र थांबयले। पुराय ISL गोंया जाता अशें आसूनय गोंयकारांक ताचो फायदो जायना असो आरोप तांचो। फुडल्या 2 दिसान गोंयान इंडियन सुपर लीगाक सुरवात जातली, पूण ISLाक सुरवात जावचे पयलीं व्हडलो बोवाळ जालो। बुधवारा सांजे मुंबय सिटी FCचो पंगड नागवा खेळा मैदानाचेर सरावा खातीर वतालो, पूण काँग्रेसीन रस्तो आडावन धरलो आनी तांकां सराव करपाक दिलो ना। खंयच्याय पंगडाक वा खेळगड्यांक तांचो विरोध ना,
पूण पुराय ISL गोंयांत जाता आनी गोंयकारांक ताचो फायदो जायना हे खातीर आयोजकांचो तांणी निशेध केलो. हरियाणासून हाडलेले आसा, केरळासून हाडलेले आसा, सगळो भायलो स्टाफ हाडलेलो आसा. अरे गोंयांत तुमी मॅचीस करता, आख्ख्यो मॅचीस तुमची गोंयांत जातली. ह्यान पयलीं जेन्ना गोंयांत जाताले, जेन्ना आमचे FC गोवा ऑर्गनायज करताले, डेम्पो आनी सालगोकर ऑर्गनायज करताले, सगळो बिझनस गोंयकारांक मेळटालो. हे आतां कोणाक तरी एक कॉन्ट्रॅक्टर आसा DNA म्हणून बेंगलोरचो, ताका दिल्लेले आसा आनी तेणेन कितें केलां, सगळे भायरसून हाडलेले आसा. अरे आमच्या मातयेचेर खेळटा, गोंयच्या मातयेचेर तुमी खेळटा आनी धंदो तुमी भायल्या लोकांक दिता. हेजेर आमी तांकां 4 दिसाचो टायम दिल्लो, कितें परत बिझनस आसा तो गोंयकारांक मेळचो म्हणून जनरेटरच्या पोतान सावंड सगळे गोंयकारांक. बट तेंच्यांनी आजून पर्यंत दुर्लक्ष केल्लें आसा. तेज्या लागून आयज आमी हांगा नागोवा ग्रावंडाचेर येयला. थंय मुंबय सिटी खेळपाचे आसलेले प्रॅक्टीस मॅचीक तांकां बस आमी आडोवन दवरलेली आसा आनी तेंच्या मॅनेजमेंटाक आपोवपाक लायलेले आसा. कित्याक फक्त आमकां मॅनेजमेंटा कडसून कळोंक जाय बाबा जे तुमी धंदो तुमी भायरसून हाडलेलो आसा तो गोंयकारांक तुमी दितले काय ना. अरे गोंयकारां खातीर समज मेळना जाल्यार कोणा खातीरच न्ही. हां, ह्यो सादी गोश्टी तुमी हे आमी सांगप न्ही, आमी नजरेआड दिवप न्ही. हे मुख्यमंत्र्याक कळपाक जाय आसलें. त्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक तो तकलेन कितें सांगूं ताका नासलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मेळ्ळा आमकां आनी तो डायरेक्टर मेळ्ळा. ह्या लोकांनी कितें करपाक जाय आसलें. आज गोंयकार पॅन्डेमीक टायमार 7 म्हयने बेकार आसात. जे कितले वेळ टॅक्सीवाले जावं बाकीचे कोण ऑपरेटर्स आसात ते सगळे बेकार आसात. 7 म्हयने कशें सर्व जाला खबर आसा, ते देवा बरें खबर आसा. पण ह्या टायमार तुमचें कर्तव्य आसलें किंवा बाकीचो जो कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी जे लॉजिस्टिक्स लागता हे हांगा गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळपा जाय. पॅन्डेमीक टायम्साक लागून गोंयकारांची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. टॅक्सी टुरिझम काबार जाल्ल्या कारणान टॅक्सी बिझनस सोंपला, बसींचो धंदो काबार जाल्लो आसा. आनी अशा परिस्थितीन हांगा जर टॅक्सी आनी बसी जर भायल्यान येवपाक लागल्यो आनी गोंयकारांक जर धंदो मेळना जालो जाल्यार ह्यो ISL गोंयांत कित्याक जाय. आमकां ISL बद्दल विरोध ना, हांव परत क्लियर करता. फुटबॉल मॅचिसांकूय विरोध ना, कित्याक गोंयान मॅक्झिमम फुटबॉल प्रेमी आसा हे गोंयान आसा. फुटबॉल मॅचीस जावपाक जाय, ISLूय जावपाक जाय. पूण हे जे सरकारान कमिशन खावपाक लागून जे भायल्या लोकांक हाडून हांगा जे हांगा कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा पळय, हे ताबडतोब हे कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट जावपाक जाय. आमी गोंयकार शांतीप्रिय गोंयकार, आमकां शिस्त आसा, आमकां डिसिप्लीन आसा. पूण हे आमकां कित्याक करचें पडटा तर गोंयकाराचेर अन्याय जाला म्हूण आमकां हें करचें पडटा. आयज ह्या गाडयेन जे आमी धांवडोवन घातल्या UPची बस, त्या गाडयेन आमचे गोंयकारूय मुंबय सिटीक खेळटा ते गोंयकारूय प्लेयर आसा. पूण आमी जे धांवडोवन घातल्या ते प्रतिकात्मक आमी ही गाडी धांवडोवन घातलेली आसा. आमकां फुटबॉलाचो विरोध ना, आमकां ISLाचोय विरोध ना, आमकां ह्या टुर्नामेंटाकूय विरोध ना. आमचो विरोध आसा तो ही जी सिस्टम तेंच्यांनी लागू केल्या, सगळो धंदो भायल्यांक दिला, त्या सिस्टमीक आमचो विरोध आसा. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसुजा. कोरोना महामारीक 1 वर्स पुराय जालें. कोरोनाचो संसर्ग जाल्ल्यान आतां मेरेन कितल्याशाच लोकांक जीव होगडावचे पडल्यात. कोरोनाचो प्रभाव नियंत्रणात हाडपाचो एकूच पर्याय म्हटल्यार वाशीन. पुराय जग हाचेर संशोधन करता. कोरोना वाशिना कडेन आतां लोकांची नदर लागून उरल्या. डिसेंबर ते जानेवारी म्हयन्यांत कोरोनाचे वाशीन येवपाची शक्यताय आसा. अमेरिकेची फायझर आनी मॉडर्ना कंपनीची लस वाशीन निर्मितीचे प्रक्रियेत आघाडीर आसा. चाचणेच्या 3ऱ्या टप्प्यार ह्या कंपन्यांनी तयार केल्ले वाशीन कोरोना उपचारा खातीर प्रभावी थारला. कोरोना नियंत्रणात हाडपा खातीर ही दोनूय वाशीन 90% प्रभावी थारल्यात. जाल्यार मॉडर्ना वाशीन 94.5% प्रभावी थारल्याचो दावो कंपनीन केला. mRNA वाशीन कोरोना व्हायरसाच्या स्पायक प्रोटीनापासून तयार केल्यात. वाशीन डोस दिल्या उपरांत mRNA स्पायक प्रोटीनाच्यो लाखभर कॉपी तयार करतात. हे प्रोटीन रोग प्रतिकारक शक्त बळकट करता आनी एंटीबॉडीज तयार करता. युरोपियन युनियनान फायझराचे 200 दशलक्ष जाल्यार मॉडर्नाचे 150 दशलक्ष डोसांची ऑर्डर दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मतदारांक सतावपी उदकाच्या प्रश्नावयल्यान पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन बुधवारा भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालया मुखार आंदोलन केलें. फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन पर्वरेच्या लोकांक सारकें उदक मेळना हाचो निशेध करपा खातीर लोक रिती आयदनां घेवन रस्त्यार देंविल्ले. टँकर माफियांच्या दबावाक लागून पर्वरेच्या लोकांक उदक मेळना असो आरोप आमदार रोहन खंवटेन केल्लो. आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून तो लोकां खातीर उदक विकतें घेता अशें ताचें म्हणणें. भौशीक बांदकाम खात्याच्या टँकरा वरवीं जावपी उदकाची पुरवणय थांबल्या.
लोकांक उदक नासतना 5 स्टार हॉटेलां खातीर मात उदकाची तस्करी चालू आशिल्ल्याचो आरोपय ताणें केलो. बिल्डिंगान दिवपाक तुका उदक खंय आसा? ती बिल्डींग पळय, उल्हास आसा ती उल्हास बाग रावता ती बिल्डींग, प्रतिभा रावता ती बिल्डींग, लास्ट 10 वर्सां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. तुमकां सादो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जायना. आमी तुमचे कडेन लास्ट 3 वर्सां बरोबर रावन वी आर ट्रायंग टू सॉल्व युअर प्रॉब्लेम्स. यू ऑल आर नॉट इंटरेस्टेड. यू ऑल आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड रादर हेल्पिंग यू ऑल. आमदार आणि सरपंच आणि झेडपी डेली टँकरच्या धंद्यान ना, उदकाच्या धंद्यान ना. तुम्ही उदकाक बसला म्हणून हांगा बसल्यात. तुम्ही आमकां कामाक लायता. वी आर रेडी टू हेल्प एज लॉंग एज यू आर रेडी टू हेल्प आवर पीपल. अरे ह्या 2 वर्सां पयलीं उदीक कशें येतालें? रेग्युलर येतालें. तेन्ना रोहन एमएलए सर मिनिस्टर आसलो तेन्ना. आतां कितें जालो प्रॉब्लेम? आतां प्रॉब्लेम कितें पॉलिटिक्स उदका कडेन खेळपाची गरज ना. आणि पिवपाची तुमकां गरज आसा. ह्या पयलीं उदीक कशें येतालें? आतां कितें जालें प्रॉब्लेम? जेन्ना भायर मिनिस्टर काडयो सांगू नाका आमकां. पयलीं उदीक लायटी दिया, उदीक सारकें दिया लोकांक. पावस पडोंक ना रे. हांव दितलो कितें काडयो सांगताले डेली. Edwin, every 15 minutes people will increase. Don't allow the situation to go out of hand. I'm keeping again and again I'm telling you. But everything is a gimmick to fool the people of Goa at all times. People of Goa have taken it enough. मोले म्हादय सगळे विकून जाले. आज उदक विकपाक काडिल्ले म्हादय. दिस इज जस्ट द स्टार्ट. आमचो विशय परत सांगतगर आज आनी फाल्यां उदक येता, परवाच्यान परत तेच प्रॉब्लेम. आज आमी फूल एंड फायनल कितें जातलें तें आमी मागपाक आयिल्ले. द सी हू हेज कम हियर, the minister couldn't come, the PCH couldn't come, the CA was sent. We respect the chief engineer because he's supposed to be a sincere and honest man. We are waiting. He has given us a commitment की 7 दिसाचो टाइम दी उदक इमिजिएटली सोडटा. 2 टँकर एडिशनल वाडयता. 4 टँकर आमी फक्त परवरीक दवरता. आनी जितले लिस्ट आमी आतां मिडियाक सांगला ते सगळे भरिल्ले लिस्ट 2 महिने पयलीं एक आनी एक दिल्ले ते परत सीक दिल्ले आसा. वी हॅव टोल्ड देम टू रिव्यू इट. आफ्टर 7 days all elected representatives of this constituency will come again and have a review with the C and his team. If they fail, from next day we are locking this particular office. आता बायलां फुडें सरली की पोटान तांच्या तिडक आसा उदक ना. थंय बायलांचो फोर्स आसा जाल्यार फाटल्यानच्यान PI आनी ताजो तो कॉन्स्टेबल हॅव एक्चुअली पुश द विमेन. व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आमचे कडेन आसा. वी आर मेकिंग इट व्हायरल. DYSP was wanting to fuse off the thing. We have not come here to make any issues. We have come here for water. Police have gone overboard by male constable hitting a lady, which is a serious charge. ते समज हे एक्शन घेना जाल्यार आमी फुडलें एक्शन आमी सगळीं बायलां घेवन CMच्या घरा वचपाक जाय काय SPच्या घरा वचपाक जाय काय खंय वचून धोरणे करपाक जाय करतले. टील द टायम एक्शन ऑन दिस PI एंड दॅट कॉन्स्टेबल वेरिंग अ मास्क इज नॉट देयर. आमी जेन्ना चार्ज करता एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, DYSP इज कॉलिंग फ्रॉम हियर एंड इज टेलिंग तुम्ही केला रे करना रे कितें तियात्रां ही. तियात्रां आतां फेस्टिवल सुरू जातलेंच तेन्ना घालुया ही तियात्रां. अटेंड करिना, बोरकर अटेंड करिना. रायट, हांव एग्री करिना नासत. नितीनान केन्ना करूंक ना तुमचे. नितीन नाच. नितीन पयलीं आसतालो. आतां नितीन अर्दो दीस बिचोले उरता, अर्दो दीस हांगा उरता. अर्दो दीस उरता आसतना ताच्या हातान कांयच ना. ही मे ट्राय टू प्रूव ही स्मार्ट. ही इज हेल्पलेस. प्रॉब्लेम इज ही हॅज अ इंटेंट टू डू. ही इज हेल्पलेस and I don't want to talk to him because he is helpless. and आम्ही उलोवंक सोदना. लास्ट पयले 3 महिने काय बरें काम केलें हाणें. आतां कितें जालां? आमी हांगा टेक्निकल आयकूंक येवंकूच ना. हांगा परवरी आल्ताना मेळटा उदक. आल्ताना उदक मेळटा. परवरी कित्याक ना? मागीर परवरी कित्याक येना उदक? आमी आयच्यान पळय तुमी करना पुलिसी हुजीर सांगता वाड्या वयले भुरगे वील गेट इन टू पंप ऑपरेशन्स. हांवूच तांकां सांगतलो टीम फॉर्म कर, पंप चेंज कर. आमी आल्ताना वतले आनी आल्तानाय चेंज करतले. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान इर्शाद शेख. फाटल्या 7 म्हयन्यां सावन दिवचल पालिका कर्मचाऱ्यांक पगारूच मेळोंक ना. तशेंच पालिका वाठारांतली गटारां आनी रस्ते सामकेच पेड्ड्यार जाल्यात. काँग्रेसीन पालिका निधीच्या वापरा वयल्यान गंभीर आरोप केला. दिवचलच्या गट काँग्रेस समितीन बुधवारा पालिकेचेर मोर्चा व्हेलो. पूण प्रशासक विकास गावणेकार आणि मुख्याधिकारी तांकां मेळ्ळे नात. उपरांत काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी पालिका अभियंतो आशिक खानाक घेराव घातलो. पालिका कर्मचाऱ्यांचो पगार फारीक करूंक नाशिल्ल्याची कागाळ तांचे कडेन आयिल्ल्याचे काँग्रेसीन सांगले. ह्या दिवचले रावूय कोणूच ना. कावन्सील डिजॉल्व जाला ते जालाच. त्या भायर म्युनिसिपालिटी CEO आहा तो कितें तरी प्रॉब्लम आहा म्हणून तो ना हांगासर. जो प्रशासक बसयला तो आयज ना हांगासर. जो एडिशनल चार्ज कोणाक दिला CEO दिला तोय ना. आनी म्युनिसिपालिटीचे जे ME आसा तेंच्या कडेन उलयता आमी तो हेचे तेचे दुसऱ्यांक बोटां दाखयता. रेव्हेन्यू ना म्हणटा. हांव इतलें विचारूंक सोदता इतलीं वर्सां गेली 5 वर्सां एक टर्म सोंपलो तेच्या पयलींची 5 वर्सां जाली. इतलो जो रेव्हेन्यू जनरेट जालो तो खंय गेलो?
कोणाक मोडलो गटार अजून उक्ताड पडला कचऱ्याची समस्या तशी आसा प्रत्येक रस्त्यांचेर खड्डे तशे आहा इतलो जो रेव्हेन्यू आयज पर्यंत म्युन्सिपालिटी गेलो खंय हांव तांकां इतलेंच विचारूंक सोदता जेन्ना लोक हांगासर येता सीओक मेळपाक जावं तो खंयच्या तरी अथॉरिटीक मेळपाक तांकां कशें कळटलें की बाबा तो आसा काय ना हांगासर म्हणून तेंचे कांय नोटीस ना टायम टेबल मारलेलो ना हांगासर ह्या असल्या तरेचो गैरप्रकार हांगा बिचोले म्युन्सिपालिटीन चल्ला हांव हेंचे कडेन मागता जो प्रशासक जो कोण आहा हांगासर तेणी फाल्यांच्यान सारको टायम टेबल आपलो जो जे आसा जाल्यार आसा ना जाल्यार ना लोकांक त्रास करचे न्हू हांगासर आदी खूब त्रास जाला आनी आयज तेंचे दबावूय ना खंयच्या पार्टीचो जो किंवा खंयच्या पॉलिटिकलीचो सो तेंच्यांनी जबाबदारी हांगा गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. इंडियन सुपर लिगाचो हो सीझन FC गोवा पंगडा खातीर फायदेशीर थारतलो. मिडफिल्डर प्रिस्टन रिबेलोन विश्वास उक्तायला. इंडियन सुपर लिगाच्या 7व्या सीझनाक बेगीनच सुरवात जाता. FC गोवा पंगड बेंगळूर FC आड तांची मोहीम उगडटलो. इंडियन सुपर लिगाच्या 7व्या सिजनाक 20 नोव्हेंबराच्यान सुरवात जाता. बेंगळुरू FC आड जावपी मॅची विशीं प्रिन्स्टन रिबेलोन आपले मत उक्तायले. पळयात. Like the pre-season was very good. It was very intense. Like the coach was working on a lot of technical things. Like and we did it, and we are working on it still. And we hopefully will get in the match whatever we thought, whatever we learned, and yeah, we'll do it. The kickoff is around the corner, just 2 to 1 day left over there for the kickoff. But however, you guys are playing on next. So how do you take this season for you, the ISL 7? Like for me, this is an important season. Like I want to play as many matches as possible, and I want to improve myself and be there on the top soon. And like as I've said, the team is also working very hard for this season, and we hopefully will be in the top 4 and aim for the title. And we hopefully will win the title, and we will give our best. The first match of FC Goa, you guys are going to face the Giants over there. So how do you take that match for you on a personal note? Like for us, it is the same team like normal, like other teams. Like we will just play a normal match and give our best, as the coach also said to us. Like just play your game, and whatever we learned in the training, we will use it in the match. And yeah, we are confident, and we will hopefully win that match, and we will give our best. Like the new coach is very experienced. He knows to balance the team. He tells us to do best, and he wants us to improve, and he motivates us. And yeah, the squad is very good. It's a balanced team, like young and experienced. And even the foreigners, they are experienced as well, and they get that experience in the training. And it's like we have to learn from them and use it in the trainings. And whatever we learn in the training, we give in other match, and that is what we are hoping for this season, to improve as a team and win as a team. We want to win as a team, improve as a team. But this year, the 12th man is not there over there. Those 12 men will not be in the stand. So how do you feel this time? You guys have to play without the 12th man. They will be there. Their support, their love will be there. But however, the presence will not be felt in the stadiums, in the stands out there. So how do you feel, or what do you want to say on that? Like for us, it will be very difficult, because being a Goan team, and in Goa the ISL is, and without the fans it will be this for us. And yeah, as I've said, like they have always backed us, and I hope they will support us from their home, and I know they will do it. And like we will play our games as fast or die and all, but hoping that they are there in the stands, like cheering us. But for us, like it is very awkward, like being a Goan and there are no fans in your own state. Like it will be very difficult, but yeah, they will be supporting for us. I know. Yeah, like I will say to them, just pray that we win this season and win most of the matches. And like I know you all will do it, and I know your support will make us more stronger from homes. Your messages, calls, we all reply, and the posts which FC Goa posts. We all know your support through the social media, and I know you all will support us from your home. And I pray that you all will pray for us. And yeah, thank you so much for supporting us always and being the 12th man. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान क्लिंटन डिसूजा. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्यो परत पळोवपाक गोवा 365
देव बरें करूं.